विसवा उपरांत तुमकां येवकार। भ्रष्टाचाराविशीं दुसऱ्यांक बोट दाखोवचे पयलीं भाजपान आपल्या भ्रष्टाचारी कर्तुबांचेर नदर मारची अशी टिका गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीची म्हणयारी वालांका आलेमावान केल्या। बेकायदेशीर मीन प्रकरणात शहा आयोगाचो अहवाल येतकच जे कोण हातूंत घुसपल्यात ताचेर खर कारवाय जातली हेंय वालांकान स्पश्ट केलां। भाजपाचे राष्ट्रीय फुडारी लालकृष्ण अडवाणी निकतीच गोंयांत जनचेतना यात्रा काढली। हातूंत अडवाणी भ्रष्टाचारा आड उलयलो। हाचे वयल्यान वालंकान भाजपाचे खर टिका केल्या। There was an anti-corruption yatra which just happened 2 days back. The BJP LK Advani ji. So before talking about any corruption, I would like to talk about the former president of BJP, Mr. Bangaru Lakshman. Most of you all will be aware about it. 10 years back, there was this biggest scam where he had taken money on tape, the bribe on tape. But if we go to see, till date, BJP has not even booked him under the Prevention of Corruption Act. So who's talking what is for all of you all to see that. काँग्रेस सरकारान भ्रष्टाचार विरोधी कायदो आनी म्हायती हक्क कायदो चालीक लायलो। तातूंतल्यान काँग्रेस सरकार कितले बरे हे स्पष्ट जाता अशें ते म्हणटा। All India Congress Committee, Shri Sonia Gandhi ji and Manmohan Singh, our Prime Minister, that we have introduced the RTI Act and have also made the Money Laundering Act very stringent. So basically, if you go to see all this corruption and everything, there's been transparency because the UPA, that is the Congress government, has introduced the RTI. वालंका म्हणटा खंयच्या बेकायदेशीर मिना प्रकरणात जे कोण घुसपाल्यात तांचेर खर कारवाय जातली। Once Shah Commission comes with its report, then obviously whoever has done wrong is going to be punished. मडगावच्यान आमचो खबराकार समीर भट। दिवचलचो प्रादेशीक आराखडो 2021 व पयलींचो आराखडो 2011 भशेनूच आसा। राजकारण्यांच्या हाताक धरून शार आनी नगर विकास खात्यान हे फ्रॉड केला असो आरोप सामाजीक वावुरपी रमेश गांवसान केला। दिवचल नगरपालिकेन दिवचलचो प्रादेशीक आराखडो लोकांक पळोवपाक उक्तो दवरला, पूण हो आराखडो सारको ना अशें रमेश गांवसाचे म्हणणे आसा। गांवस म्हणटा ह्या आराखड्यात नगरपालिका वा ग्रामपंचायतीत घेतिल्ले ठराव आनी सुचोवण्योच नात। With all the vested interest parties, including your politicians, व्हडले politician, त्यांच्या हातीन हात घालून आणि लोकल जे कितें ऑथॉरिटीज आसात, म्युनिसिपालिटी, पंचायती, त्यांचे थंयसरले मेंबर जे आसात, त्यांचे काही वेस्टेड इंट्रस्ट सॅटिस्फाय करपा खातीर किंवा इंडिविज्युअल जे कोण आसात ज्यांच्यानी आपले हे दिल्ले आसा सूचना त्यो इनकॉर्पोरेट त्यांच्यानी भितर केल्ले आसात। पण एज इट इज ग्रामसभांनी जे रिझोल्युशन घेऊन जे कितें रिकमेंडेशन धाडलेली आसात शेकड्यांनी ती त्यांच्यानी प्लॅनान इनकॉर्पोरेट करूंक ना आणि आपणाक जाय त्याच पद्दतीन त्यांच्यानी हो प्लॅन तयार करून धाडला। हो आराखडो 2011 भशेनच आसा अशें गांवस म्हणटा। सांगता टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंगान 2020 म्हणून फक्त नाव घातलेलें आसा। एक्चुअली हो जो प्लॅन आसा तो 2011चेच कडेन मिळतो जुळतो प्लॅन आसा। दिवचलच्यान आमचो खबराकार उदय परब। आता घेऊया आनीक एक वेवसायीक विसव।